नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या बागान जरा हटकेची टीम पावल्या म्हापशा हांगासर. म्हापशा म्हणटा का सगळ्यांक पयलीं उगडास येता तो देव बोडगेश्वराचो आनी हांगासर जावपी फामाद अशा बोडगेश्वराची जात्रेचो. बोडगेश्वराची जात्रा चालू आसा आनी हेच निमित्त आमी घेवन आज हांगासर आयल्या. म्हापसा लागींच वेल्ल्या हो गांव आसा आनी वेल्ल्या हांगासर नायक वाड्याचेर वार्षिक अशी श्री सत्यनारायण पुजा जाता राष्ट्रीय देवस्थानात आनी आज आमचो भाग आमी हांगाच खेळटली. एके वटेन बोडगेश्वराची जात्रा आनी एके वटेन हांगासर राष्ट्रीयचे पुजा दोन्ही अशे एक शुभ मुहूर्ताचेर आयचो भाग आमी खेळटली. तर पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. आज आम्ही वेल्ल्या गांवांत हांगासर आमी आज जरा हटके प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा. आमच्या वेल्ल्या गांवांत राष्ट्रीय देवाचें देवस्थान आज वार्षिक पुजा जाली. तेका लागून आमी दुसरे फावट जरा हटके आमी प्रोग्राम हाडला आमच्या गांवांत वेल्ल्या गांवांत. तशेंच आमच्या सगळ्या बायलांच्या वतीन हांव तुमच्या टिमीक जरा हटकेच्या टिमीक हांव स्वागत करता. थँक्यू. वेल्ल्या नायकवाडा हांगासर परत एक फावटी म्हाज्या सगळ्या इच्छिना मदीं हांगासर परत एक फावटी म्हाका आपयला. तेका लागून खरेंच मना पासून सगळ्यांचे देव बरें करूं आनी तुमचे सगळ्यांचे परत एक फावटी हांगा स्वागत. श्री देवी सातेरीक आनी श्री राष्ट्रदेवाक आमी नमन करून आजच्या भागाक आमी सुरवात करता. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. सगळ्यांचो आवडीचो हो गेम शो जाल्लो आसा आनी खुबश्यो हांगासर म्हणजे इश्टिण्यो ज्यो आसा त्यो खूबदां हेंच्यांनी पार्टिसिपेटूय केला. सो सगळे एक्सपिरियन्स आसा. परत एक फावटी रावंड समजोवपाची गरज ना. परत एक फावटी सांगता की आमचो पयलो रावंड जो आसा हो फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्या रावंडाचे पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती आनी सुरवात करुया आमच्या ह्या पयल्या रावंडाक. फुगोट्या रावंडाचे आमचे पयले पार्टिसिपंट वळख करून दी. सोनिया नायक. सोनिया, सांग तुझ्या बद्दल. काय ना हाऊस वायफ. ओके, हाऊस वायफ. बरें, जरा हटके ह्या शो बद्दल तू उलोवंक शकता एक थोडा वेळ. बरो आसा शो. पळयता आमी केन्ना केन्ना 2 फावट खेळोन येयल्या. मज्जा येता. बायलांक मातशें सगळ्यांक अशें गेट टुगेदर कशें जाता मातशें. ओके, हे 4 क्वेश्चन्स आसा. तितले एक तुका सिलेक्ट करपाक जाय. तुका येता तो तुजो. ओके, सोनियांक एक्चुअली ताका अशेंच उलोवपाक सांगलें आनी ताका टॉपिकूय आयला ती ताका उले नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. आनी ताका आयची टॉपीक सारकी सोंपी आसा. जात्रेक ते वचून आयला आसले बोडगेश्वराच्या. वचून आयला मुगो. ओके, जात्रे बद्दल ताका उलोवपाक जाय. बोडगेश्वरची जात्रा हेजेर तुका उलोवपाक जाय. चडांत चड फावटी बोडगेश्वर हें नांव येवपाक जाय. हां, ओके. सो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. बोडगेश्वराची जात्रा म्हापशान सगळ्यान फेमस आसा. ती 85 आतां वर्स चल्ला तेंचे जात्रेचे. सगळे अख्खे म्हापशा अख्खे गोंयाचे लोक बोडगेश्वराच्या जात्रेक येतात आनी सगळ्यान व्हडली जात्रा कशी ती बोडगेश्वराची आसता. खूब स्टॉल बी आसता. लोक 5-7 दीस तरी थंय जात्रेक वयतातूच. आनी बोडगेश्वराक लोक खूब मानतात. थंय घट बी केळ्याचे दितात. जालें टायम. ल्हान भुरग्यांक बी खूब आवडटा, व्हडल्यांकूय आवडटा. जाणटी चुकान आसतना वयतात आनी खूब चलपाचें आसता हरशीं पण तशींच वयता ती उमेदीन. पांय दुखतात तरी थोडीं जाणां. जायंट व्हील बी आसता थंय मागीर आनी खूब 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 कितें कितें आसता. ओके, मोठ्यान ताळो जोनी सोनिया खातीर. खूब बरें उलयलां तें आनी आमी ताका हो प्रायज दिवया कित्याक ते जात्रे बद्दल ज्या प्रमाणे उलयताले. लेटस्ट वचून आयला ते खबर आसा कशें ते सगळे एक्सपिरियन्स सांगताले आपले ते. फुगोट्या रावंडाचे आमचे पयले पार्टिसिपंट सोनिया. हांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, आमचे फुडले पार्टिसिपंट. नांव सांग तुजें. नेहा शेट्टी. नेहा, तुज्या बद्दल सांग. हाऊस वायफ. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. घरान सगळें काम करता. काम करपाक आवडटा. हें मात बरें. ओके. ओके, हे एक हे काड. ओके, सॉंग्स म्हणटा. ओके, तुका पिया शब्द यूज करून तुका 4 सॉंगां म्हणपाक जाय. पिया तुम्ही प्रॉम्प्ट करनाका फाटल्यान कोणा. तुम्ही चिंतून दवरा
पिया हो शब्द येवपाक जाय 4 सॉंग्स. पिया तू अब तो आजा, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी. थर्ड. ओके, कोणाक ट्राय करपाक जाय तुमच्या पैकी? बेगीन फास्ट. 2 तुमकां ऑलरेडी खबर आसा, 2 आनीक म्हणपाक जाय. तूं येता? यो. पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, आणि पिया तो से नैना लागे रे. 2 झाली, आनीक 2. मेरा पिया घर आया ओ राम जी. आणि एक सांग नाका. ओके, आणि कोणाक ट्राय करपाचो पळय, एकूच सॉंग म्हणपाक जाय न्ही. बेगीन बेगीन फास्ट. कोण येता बेगीन? यो यो म्हाका फास्ट फुडें. चारी म्हणून. हय, 4 म्हणपाक जाय. पिया तू अब तो आजा, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे. पिया मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया. नाव सांग परत तुझे. श्रेया शेट्टी. ओके, श्रेयाक ऑडियन्स प्राइज मेळटा. श्रेयाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन श्रेया. ओके, आमची फुडली पार्टिसिपंट नाव सांगा, ओळख करून दिया तुमची. सरोज सावंत, तुम्ही कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. तुमची हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? घरान काम करपाक. ओके, एक सीट कार्ड. ओके, ही तांकां एक म्हण आयल्या, ती तुमी पुरी करपाक जाय. कोंकणी म्हण आसा, सोपीशी म्हण आसा. प्लीज प्रॉम्प्टींग मात करनाका आतां, ओदोपासून तुमी प्रॉम्प्टींग चड चल्ले हांगासर. म्हण आसा, अर्द्या माडार चडून सांग. आयकला केन्ना म्हणी? हां, कितें 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 सांग सांग. अर्द्या माडार चडून नाल्ल कशें तोडू? अर्द्या माडार चडून नाल्ल कशें काडू नये. बट बरो अटेम्प्ट. सांगा बेगीन, कोणाक येता? तुम्ही सांगू शकता खबर आसा जाल्यार. म्हण आसा ही, अर्दी हांवें सांगल्या. अर्द्या माडार चडून फुडली सांगा कितें ती. कितें कितें आनी कितें कितें खंय? ती नाल्लूच काय तोडू काय विचारता. कशें तोडटली तूं अर्द्या माडार चडून? हांव सांगू? अर्द्या माडार चडून हात सोडचे न्ही, अशी म्हण आसा ही. ओके, म्हाज्या खातीर मोठ्यान ताळयो मारू शकतात तुमी. आमची शेवटची पार्टिसिपंट नाव सांगा. शर्मिला पेडणेकर. ओके, शर्मिला, तुमच्या बद्दल सांगा. हाऊसवाईफ. हां, हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा? घरांचेच काम शिवता. शिवता. आणि तुका अश्यो म्हणी बी येताल्यो त्यो? ना ना. काय नाशिल्ले. ओके, तुजो प्रश्न आसा. तुका आमी एक देवळाचो फोटो दाखयतली आनी हे देवूळ खंयचें तें तुवें वळखुपाचें. ओके, हे देवूळ पळय आनी सांग हे खंयचें देवूळ तें. पयलें देवूळ. हां, प्रॉम्प्ट करनाका, चान्स घेतलो फकत तेचो. हे बे, हे देवूळ हांगा उत्तर आयला बोडगेश्वर. उत्तर चुकला. बोडगेश्वरचें देवूळ न्हय तें. एवे खबर आसूंक जाय. भूतनाथ न्ही. फोन बी ओडून व्हरता दिसता म्हाजो. ओके, उत्तर सारकें आसा, पण प्रायज आमी कोणाक दिवंक शकना. हांगासर कोरसान सांगला तेका लागून. उत्तर आसा लयराई देवूळ, शिरगांव. पण हेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया आमी, प्रायज दिनासतना. फुकटांचो रावंड आमचो हांगा सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड, जो आसता आमचो धमाल जोडी रावंड. आनी पळोवया आमच्या आयच्या भागांतली धमाल जोडी कोणती. जरा अडकेच्या आयच्या भागातली आमची 3 कपल्स माझ्या बरोबर आसा. ओळख करून घेऊया त्यांची. नाव सांगा. पांडुरंग महादेव वांगणकर. राजश्री पांडुरंग वांगणकर. कितली वर्सां जाली लग्न? 26 वर्ष. 26 वर्सां. कितें सांगतले तुमच्या बद्दल, संवसारा बद्दल? बरें मजेन गेले दीस आनी बरी वर्सां केन्ना 26 जाली ती कळोकूच ना. त्यांच्या बद्दल कितें सांगतली? ते एकदम बरे आसतात, म्हणजे खूब हेल्प करतात आनी एकदम अगदी सगळें सारकें. ॲक्च्युली काय सांगचें पडल्यार राजश्री बद्दल हांवूय सांगूं शकता की राजश्री खूब एक्टीव अशी आमची बायल आसा हांगासर. आणि खुबशा एक्झिबिशनांनी ते असता, ते कार्यक्रमांनी पार्टिसिपेट करता. आणि सदांच हांव पळयता की त्यांचे जे हजबंड आसता तांकां सपोर्ट करीत आसता. सो मोठ्यान ताळ्यो जाय आमच्या ह्या कपला खातीर.
तुम्ही किती सांगता राजश्री बद्दल? तुम्ही त्यांना इतलं सपोर्ट करता, सो सांगा त्यांच्याबद्दल. ते बरें आसा मॅ ते बरें आसा आमकांय खबर आसा. बरें ते बरें म्हणून सगळ्यांकूच खबर आसा, पण तेजो असो एक गुण जो तुमकां अजिबात आवडना. आवडना जावं. हय, बरो सगळ्यांकूच खबर आसा ते बरें म्हणून. पण म्हाका सगळ्यात गुण आवडटा न्हय ते. ओके, तांकां सगळेच गुण आवडटा. सो आनी तांकां आनी ताण दिवची न्ही तकलेर आमी तेंच्या. नेक्स्ट कपल आमचे. म्हजें नांव सुदन उत्तम कळंगुटकर. माझे नाव सुप्रिया सुदन कळंगुटकर. लग्नाक कितली वर्सां जाली? 26 वर्सां. 26 वर्सां बरोबर जाली की लग्न हांगासर. हय, बरें. कितें सांगतली संवसारा बद्दल तुमच्या? संवसार माझो बरो चलता. गांवा बद्दल कितें सांगतली? ते बरे आसात. बरें, आज ही जी पुजा आसली तुमीच केल्या न्ही? बरें, त्यांच्या बद्दल कितें सांगतले तुमी? बरें काम धंदो करता, जेवंक टायमींग बी वाडटा आनी कितें. अरे वा, बेस्ट. टायमार जेवपाक वाडटा. मोठ्यान ताळयो सोनी तेंच्या खातीर. ओके, आमचे तिसरे कपल हांगासर आसा. नांव सांगा. तृप्ती विनोद पुजारी. विनोद श्याम पुजारी. ओके, लग्नाक कितली वर्सां जाली? 5 वर्सां. 5 वर्सां. कितें सांगतले तेच्या बद्दल? तुजें अंडरस्टँडींग आहा, एकामेकाक सांबाळून घेवपी आनी फॅमिलीक एकामेकाक अंडरस्टँडींग जावन. ओके, फॅमिली बरोबर की सांबाळटा. खंयचो एक गुण जो तुका अशें दिसता की असो चेंज जाल्यार बरो, कित्याक फक्त 5 वर्सां लग्नाक जाल्या. सो एक चेंज म्हणजे कितें, सर हांव केन्ना कॉल करता आनी केन्ना कॉल बॅक केन्नाच करना ते. ओके, तुम्ही जेवण करपाक बिझी आसतले, फोन पळयना चडशे. मेन म्हणल्यार हांगासर रेंजूय आसना तुमच्या बऱ्यापैकी. ओके, तुम्ही कितें सांगता तेंच्या बद्दल? काय ना, सगळ्यांक बेस्ट असो लायफ पार्टनर आणि एकदम मन मिळावू, मायाळू आणि सगळे कितें काम करतना सपोर्टींग. ओके, आणि खंयचो गुण तुका असो दिसता की बदल्यार मातसो बरो? ताका मातसो म्हणजे पेशन्स खूप कमी आहा. राव गो, कोण ते सांगता हांगा सगळे गांवा बद्दल? खंयचो गुण बदलपाक जाय सांग मातशें. ओके, कितें म्हणटा? म्हणजे कितें अशी खंयचीच गोश्ट करतना मातसो पेशन्स दवरिना की खूप अशी गडबड कशी करता. कॉल जर बेगीन करिना जाल्यार वाट पळयत रावता. कित्याक कॉल अजून ना, हांव कॉल रिसीव करिना जाल्यार मागीर आईच्या मोबायलार करता. म्हणजे सारकोच पेशन्स कमी आसा. ओके, मोठ्यान ताळयो आमच्या ह्या तिनूय कपल्सां खातीर. आणि आमचो प्रिलिमिनरी रावंड जो आसता हो हेच्यावर आमी खेळटली आणि रोखडीच आमची जी 2 जोड्यो आसा ह्यो आमच्या फायनल रावंडाक पावतल्यो. प्रश्न विचारतले हांव, तेंच्या बद्दल विचारतले, तांकां तुमच्या बद्दल विचारतले. सपोज विचारले तुमचो आवडीचो रंग खंयचो, बायलेचो आवडीचो रंग खंयचो, ती आपलो आवडीचो रंग बरयतली, तुमी तेंच्या आवडीचो रंग बरोवपाक जाय. आतां मात कोण प्रॉम करनाका मातशें आं. आनी व्हडल्यान उलोवपाचें ना. ओके, रेडी? पयलो प्रश्न आसा, तुमच्या घोवाची फेवरेट एक्ट्रेस कोण? हिरोईन खंयची आवडटा तुमच्या घोवाक ती बरया. तुमी तुमची आवडीची हिरोईन बरया. खंयची हिरोईन तुमकां आवडटा ती बरया. व्हडल्यान मातशें डिस्कस करनाका, तुमी तेंची आवडीची बरया. फाटल्यान आन्सर मेळचें ना, तुमची तरी बरें. तुमी सांगा. काजोल. काजल. मनीषा कोइराला. अरे देवा, मनीषा कोइराला. तुम्ही खंयची बरयला? श्रीदेवी. श्रीदेवी. अरे वा. तुम्ही खंयची? पद्मिनी कोल्हापुरी. माधुरी. ओके, सो हांगासर एक पॉइंट सध्या मेळा. तुमच्या बायलेचो आवडीचो हिरो खंयचो? सलमान खान. अरे वा. शाहरुख खान. आवय, शाहरुखूच खान खंय. तुम्ही कितें बरयला? अमिताभ बच्चन. अरे वा. ओके, सो सध्या 1, 2 आणि 1 पॉइंट असो मेळा. फुडलो प्रश्न, तुमच्या बायलेचे आवडीचे फ्रूट खंयचे? तुमच्या बायलेक खंयचे फ्रूट आवडटा? बरें सांगा. पायनॅपल. पायनॅपल. वा. सीताफळ. ॲपल. केळी. ॲपल. ओके, सो सध्या 2, 2 आणि 1. शेवटचो प्रश्न, तुमच्या घरकाराक खंयचे जनावर चड आवडटा? सांगा. डॉग. ओके. कितें? शिव. तू गाय. तुवें कितें बरयला? मांजर. माकड. ओके, सो सध्या
पॉइंट्स आसा 3, 2 आणि 1. ओके, सो आमच्या फायनल राऊंडाक पावतात आमची ही कपल. नाव सांगा. पुजारी आणि वांयगणकर कपल. मोठ्यान ताळयो सोली तेंच्या खातीर. सुप्रिया आणि सुदन कलंगूटकर हांकां मेळटा पार्टिसिपेशन प्रायज. घे मोठ्यान ताळयो सोली तेंच्या खातीर. ओके, हटके रावंडाक आमी सुरवात करता. आमच्या पार्टिसिपंटाक आमी दितली 15 पत्ते आणि मॅक्सिमम पत्ते जी ह्या चेराचेर बॅलन्स करतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, ready? Start. No. Last participant. 1. Seven. अरे लागो. धा कार्ड चेराचेर बॅलन्स करून आमचे हटके राऊंडचे विनर येता साची आणि साचीक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन साची. धमाल जोडीचो फायनल राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि धमाल जोडीचो फायनल राऊंड आसा तो असो. हांगासर आमी स्ट्रॉज दवरल्या आणि खूप जाणांनी ऑलरेडी हांगा गॅस केली कितें कितें गेम आसतली ती. थोड्यांची गॅस सारके आशिल्ले. दोगांनी मेळून हे जॉईन करून एक व्हडली लायन करपाक जाय. सगळ्यांक व्हडली लायन जी करता स्ट्रॉज हे करून जॉईन करून ती जातली हे राऊंडची विनर. ओके, कळ्ळी? हय. सो टायम आसतलो 1 मिनटाचो आणि कॉम्पिटिशन आसा आमचे वांयगणकर कपल आणि पुजारी कपल हेंच्या मदीं. ऑल द बेस्ट दोन्ही कपल्सां खातीर. रेडी? स्टार्ट. स्टॉप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आयच्या धमाल जोडीचे रनर अप जाता पुजारी कपल आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी जाता पांडुरंग आणि राजेश्री वांयगणकर आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान हो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. धमाल जोडी राऊंड आमचो हांगा सोंपता. आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी आमकां मेळ्ळी. आता खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. चक दे राऊंडची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी हांगा सगळे स्ट्रॉ उडयला आणि आमच्या पार्टिसिपंटाक दिला एक फॉक. तेंच्यांनी हो घेवपाक जाय फॉक आणि तो स्ट्रॉन पास करून तो स्ट्रॉ उखलपाक जाय आणि समोर आशिल्ल्या ग्लासान घालपाक जाय स्ट्रॉज त्यो. सो मॅक्सिमम 1 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम स्ट्रॉ जी ग्लासान कलेक्ट करता ती जातली ह्या राऊंडची विनर.
कळ्ळी गेम सगळ्यांक टाइम सुरू जाता आता बाकी सगळे टाळे मारू शकता त्याच्या खातीर फाइव 4 3 2 1 स्टॉप 4 स्टॉक ग्लासान घालून सृष्टी आता आमच्या चक दे राऊंडच्या रनरअप आणि ताका मेळटा राष्ट्रीय देवस्थान कडल्यान हो प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन सृष्टी आणि आमच्या आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर जाता रुपा मांद्रेकर आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान हो कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन रुपा नायकवाडो वेल्ले हांगासर राष्ट्रीय देवस्थानच्या वार्षिक पुजे निमतान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता फुडल्या भागान रोखडीच म्हळ्यार तुमच्या वाठारात खूबशी मजा करपाक तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा फोटो बरो काडा नमस्कार जरा हटकेच्या आयच्या भागान परत ताका वचून राव आता परत लास्ट फूल फायनल आता कोण यो स्टॉप करा हेच निमित मेले फार पडले खो घालताय सांग काय ए सृष्टी चल या मग डान्स कर मोबाईल ऑर्डर दिला हांवें म्हजो हांगासर जाफर मोबाईल तेरे पास आहे ना मेरा नायकवाडो वेल्ल्या हांगासर श्रीदेव राष्ट्रोळ परत अरे बसाक मेळटलें काय टेन्शन ना श्रीदेव राष्ट्रोळे यांच्या वार्षिक जात्रे वार्षिक पुजेचे निमतान घेतिल्लो ते कॅश प्राइज सकयल तरी मातशें आतां बरोबर दिसता ओके घे घेऊ राव रे लास्ट जालें सोंपलें ते झाला ऑलरेडी हांव एक घेता